दक्षिण गोंयचो सध्याचो काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनान परत एक फावट लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची इच्छा उलोवन दाखयल्या। पक्षान संद दिली जाल्यार खंय तो तयार आसा। ही आपली निमणी वेंचणूक अशें सार्दीन म्हणटा। फ्रांसीस सार्दीन एका तेंपार दक्षिणेंतलो एक मुखेल फुडारी। कुडतरी मतदारसंघांतल्यान कितलेशेच फावट सार्दीन सेगीत वेंचून येतालो। गोंयचे मुख्यमंत्री पदूय सार्दिनान भुशयला। मात 2007 सेव गोवा पक्षाचे तिकिटार वेंचणूक लडोवपी आलेक्स रेजिनाल्डान ताका धपको दिल्लो। उपरांत सार्दीन दक्षिण गोंयच्यान काँग्रेसीचो खासदार म्हणून वेंचून आयिल्लो। आतां सार्दीन परतून एक फावट वेंचणूक लडोवपाक धोपराक बाशिंग बांदून तयार आसा। पक्षान खंय संद दिली जाल्यार ताची 2024ची लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची इत्सा आसा। हें आपले निमणें इलेक्शन म्हूण सार्दिनाचो दावो। सगळीं उबी रावताय बयसू कोत्ताय ते जिखपा न्ही बयसोक म्हणटात तांचो थोडे जिखपा आहाय। तुमचें कितें स्टँड आहा फुडल्या इलेक्शन? स्टँड हांवें सांगलां लास्ट टायम आय एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट। This will be The party is going to give me ticket. Wherever I go, the people say, "Sir, only we want you." Then let us see. The party has to decide. आणि बाकीचे कोण वयर सरता तेंकां? No, I'm totally against. Because yesterday I was telling them, I don't know what is their intention. Because we are in a federal system of government. Prime Minister is not going to be the chief minister. Every state will have a different chief minister. Second thing I'm saying, tomorrow, so after election, there is dissolution of a state. They want government to remain for 4 years or 5 years to do what they want. So I'm totally against this one election. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी।